लोकशाही हांव इल्लो गे रे तूं इल्लो गे रे असली फेस्तां वर्साक दोन वर कित्याक येना अरे पण आज सणाचा पाऊस ना होय मरे सोका सारखे सुके उडयला मरे आणि असं सांगा रे बरें पावस पडला मजा मजा येता अरे चलून चलून थकले चल आता मातशें बसूया बसया चल बोया आणि कितें हाडया मरे मारया मरे मारया मारया चल नाल्यार जाता तें होय वाडया पावसूय ना होय ना हे रे ओ तो गाडी घेऊन गेला ती व्हडली तो आगला न्हू रे कोण आग्नेल रे अरे तो रे कामीला गेलो आगनाल रे कामेला गेलो अरे तो रे 3-4 वर्सां गव्हर्नमेंट सर्विसेक लागला तो रे हो कामी 3-4 वर्सां पयलीं पेजेक तांदूळ मागपाक आनी रावतालो हेचो चेडो बरें की दुयेंत पडलो तेणे बुकोडेन 200 रुपया मागून येल्ले म्हाका सारकी याद आहा अरे पण म्हाका एक सांग रे गव्हर्नमेंट सर्वीस करता पळय तांकां इतलो पगार आसता रे आमचे रे कोणाच्या सरकारी पगाराचे आणि सरकारी कामाच्या गजाली करतात रे तुम्ही? तुमकां दोगांकूय गव्हर्नमेंट सर्वीस बी लागल्या काय कितें रे? ना गो जाण गो त्या आता दिसपाक लागला तेन्ना दुबयच्या पोराक गव्हर्नमेंट सर्विसीक लागलेलो बरो म्हणून अरे आयज तुमकां हे पळय दुवाय लागल्या गव्हर्नमेंट सर्विसीचे ते तुम्ही दोगूय पर्रीकारा कडेन बी गेल्ले कितें रे? ना रे पप्पा आमी त्या कामेला गेल्या आग्नेलाचे खबरी करताले अरे 3-4 वर्सांनी ताका गव्हर्नमेंट सर्विसेक लागल्यार आनी तेचेशीन व्हडल्यो लाखाच्यो गाडयो मरे बसत्या कसली रे गाडी ती ही गाडी म्हाका दिसता एक्सिडेंट काय कसली ती गाडी अशी दिसता म्हाका ती अरे तो बाबरो जोडटा आणि गाडयो घेऊन भोंवता तुमच्या रे पोटान कित्याक दुखता? आगो अमृत्या आमच्या पोटान दुकाना गो पूण आमकां प्रश्न पडटा गव्हर्नमेंट पगारान हे लोक कितें कितें करूंक शकता पळय तें अरे बाबा गोयना हे फकत पगार घेऊन जायना मागीर? हातून मरे चिरीमिरी पोंच्यान करची पडटा अशें? कळ्ळें तुका? हा. अरे फाटल्या आठवड्यान मरे भ्रष्टाचार विरोधी आसा पळय विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे खातें त्या खात्यान मांद्र्या एका तलाट्याचेर रेड मारली आणि ताचे कडल्यान कितलोसोच बेहिशोबी माल जप्त केलो अरे तेचे कडेन बँक बॅलन्स आहा तेचे कडेन आनी कितें आहा गाडयो आहा बंगलो आहा हांव नको सारकें तुगेलें तोप्पा ही गजाल मऱ्यान पेपरार वाचिल्ली अरे तूं अप्पा तेचे कडेन 30 लाख रुपया मेळ्ळ्या खंय आनी व्हडलो बंगलो आहा खंय अरे एक सादो तलाटी आनी तेंचे कडेन ही लाखाची धन संपत्ती कसली रे पूण गोयना तोला ते पगार बी कितलो आसता रे? आसता गो एक 10-15 हजार कळ्ळें तुका पूण इतल्याशा पगारार मरे असली कामां जायना त्या खातीर धन संपत्ती जोडपाचे दुसरे मार्ग आसतात पळय ताचो ते अवलंब करतात दत्तू अप्पा ह्या तेंपार मरे जमनीचो वेव्हार बरोच वाडला आनी म्हाका दिसता मरे तेका लागून ह्या तलाट्यांचे बरें फावता आसतलें जाण दोतोर अप्पा सगळे तलाटी एक सारखे आसनात कांय दोन तितून प्रामाणीकपणान काम करपी आहात तशें मरे सगळेच गव्हर्नमेंट सर्वीस करपी लोक खोटी आनी पयशे करपी आसनात कांय लोक आसतात असले धंदे करतात तेंचो हो काळो दाग मागीर प्रामाणीक लोकांकूय लागता जाणा मरे आमच्या बार्देसानूय मरे असो एक तलाटी आसा अरे तो स्कॉडा गाडी घेवन भोंवता केदी व्हडली रे स्कॉडा गाडी खंयचो पयसो हांव नको अरे दत्तू अप्पा भ्रष्टाचार म्हणटा पळय तो आमचे लोकशाहीक लागिल्ली व्हडली कीड तो रामदेव बाबा आणि तो अण्णा हजारे ही असली आंदोलनां करता मरे भ्रष्टाचाराची आणि तरी भ्रष्टाचार कित्याक सोंपना तर अरे फकत त्या रामदेव बाबान आणि अण्णा हजारेन भ्रष्टाचार विरोधात आंदोलनां केली म्हूण जायना कळ्ळें मरे भ्रष्टाचार कितें आहा पळय ते पयलीं आमी समजून घेवंक जाय कळ्ळें तुका अरे हे भ्रष्टाचार करतात ते अधिकारी तितलेच जबाबदार नासता आमी आमची कामां बेगीन जावंक जाय आड रितीन जावंक जाय म्हणून पळय आमी तांकां पयशे दिता तेय आमी भ्रष्टाचाराक मरे तितलेच जापसालदार आसा राव रे आता ती गव्हर्नमेंट सिरिसे लागपाक लाखांनी जोडी दिवचे पडटा मरे कोणे सांगले रे तुका हा कोणे सांगले तुका गव्हर्नमेंट सर्वीस मेळपाक पयशे दिवचे पडटा म्हणून मागीर पोर ते आमच्या बोंडीच्या चेड्यान पुलिशेन कामां लागता 2.5 लाख कित्याक दिले तर रे 2.5 लाख होय बोलत्या म्हाका कितें दिसता जाणा मरे देखून घेतल्या परस दितल्याची चड चूक आसा बरें गो तुजें अमृत्या बरें म्हाका एक सांग दत्तू अप्पा तुमी दोगांय जाणां खंय गेल्ली रे भोंवपाक अरे भायर इतलो पावस पडटा आनी तुमी जाणटी मनशां भायर भोंवतात हें पळय हें बरें न्हू आं अरे सदांच सारके दीस नासतात रे अरे आमी देवळान गेल्ली रे पोरू म्हाजो घोव बरो नासलो न्हू रे ते देवाक सांगून घेतले रे आयज पावस ना तो पयलो आनी दोतोर अप्पाक मातशें सांगलें गाराणें घालून यो म्हणून आमी देवळान वचून आयली अशें अशें देवाक गाराणें घालतकूच मागीर बरें जाता तर गो अरे बसत्या
देवाकूच कित्याक आतां खंयच्याय पुतळ्या मुखार उबो राव मरे आनी गाराणे घाल ते सगळ्यांचे खंय बरें बरें घडटा. अशें कोण सांगतालो रे? अरे भाशा माध्यम प्रश्नाचेर तो विष्णू वाघ गाराणे घालतलो मरे. दिगंबरान जेन्ना पळय इंग्लिशांक अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो पळय तेन्ना तेका बुध शिकोवपाक लागून हो सगळ्या देवळांनी गाराणे घालतालो. अरे त्या गाराण्याचो फायदो विष्णू बाबाक जालो आणि तो आमदार जालो मरे. होय मरे अमृत्या, ही गाराणे म्हणटा ती तू एकदम पॉवरफुल गो, सारकी पॉवरफुल. हांव मरे तुमकां हेच सांगपाक वतालो. माध्यम प्रश्नाचेर पयलीं मरे विष्णू वाघान सगळ्या देवळांनी गाराणी घाली. आतां गेट वेल सून दिगंबर कामत ग्रुप आसा पळय ते मरे आतां भाऊ साहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार गाराणी घालपाक लागल्यात. जाणात मरे म्हाका एक वायट दिसता, आमच्या गांवांनी जाय तेन्ना जाय थंय गाराणी घालिनात. सारकें तुजें. आं ही खंयच्या वेळार खंय गाराणी घालप म्हणजे मरे सगळी फकाणां केल्ल्या भशेन जाता. आज मेरेन असो एक नेम आसा की खंयच्या वेळार खंयचोरूय कोणें कसलें गाराणें घालप नासता. अरे दत्तू आप्पा त्या विष्णूक ताचो फायदो जालो मरे. म्हजो आजो मरे सांगतालो कितें रे? की देवाच्या देंवचाराच्या वाटेर कितें चूक घडली जाल्यार देवा फुडल्यान आपणें कितें चुकलें जाल्यार मरे तें निस्तारपा खातीर आपणें गाराणें घालप. हरशिल्या वेळार मरे बेठेच तुज्यान गाराणें घालूं नजो असो नेम आसा म्हण सांगलें. आणि आमच्या गांवांत मरे गाराणी घालपाक अमुकूच मनीस नेमलेलो आसता. फूट सूट ती कोणाकूय घालपाक येना. अरे भाऊ साहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार गाराणें घालप पळय म्हाका मरे कांयच कळना. अरे तेकाच लागून हांव म्हणटा कितें, भाशा माध्यमाचो मुद्दो हो बाजूकूच उरला. ही गारायणी आनी हेर पळय वाटो आहात न्हू त्या वाटांनी हें आंदोलन व्हांवपाक लागलां. गाराणे म्हणल्यार याद जाली रे बाबा. हालींच्या दिसांनी देवळां करून देवाच्यो वस्ती आनी पयशे नाच जावपाक लागल्या. हा गो त्या दिसा दिवाळे ते मेल्ल्यांच्यो कोटी हाडून दारा फुड्यान उडयले म्हणटांनी. अरे आनी तुमी जाणात न्हू पयर मार्शालान दिवसा उजवाडाक भांगराची शॉपां फोडली मरे. अरे ह्यो चोरयो मरे आतां सदांच्योच जाल्या. पयर चिंचोळ्या काय असोळण्या खंयच्या तरी गांवान ते नातवांनी आपल्या आजेचो खून केलो आनी कितें तरी भांगर बिंगर घेवन पळय अशें कितें तरी बातमी वाचलेली आहे. हांगा बिरान म्हणटा ती मरे कोणाकूच ना. आजकाल मरे कायद्याची भिरांत कोणाकूच उरूंक ना. चोरयो करपी गुन्हे करपी मागीर तुजे ते दरोडे घालपी खून करपी हे लोक आसात पळय तांकां मरे खबर आहा की कितेंय जालें जाल्यार 24 वरांक भितर उरतले आनी मागीर रोखडेच जामिनाचेर सुट्टले म्हण. हय आजकाल चोरयो आनी खून केल्ले बिंदास भोंवतात आनी गरीब बाबडे पळय गुन्यांव करिनासलेले तांकां शिक्षा जाता मरे. गाड्या मरे पळयना भायल्या देशान म्हणटात मरे कायदो एकदम कडक. होय कोण गुन्हो करता पळय ताका रोखडेच कॅस जाता. हां अरे हांगा कितें जालां ना मरे प्रत्येक गोश्टींत मरे राजकारणी लोक हस्तक्षेप करतात आनी ह्या चोरांचे मरे पुलिसां कडेन आनी राजकारण्या कडेन एकदम बरे संबंद आसात. हां हे आनी सांगपाचे जाले तांचे बरे संबंद आसात म्हणून ते पुलिसांक सापडना. अरे चोरी करप जितलें पाप पळय तितलेंच त्या चोरांक राखण दिवप तेच्या परस मायज पाप मरतें. अरे आमची राष्ट्रपती प्रतिभा देवी सिंग पाटील आसा पळय हय तिणें मरे एक नवो विक्रम केला. कितें रे तो? कळ्ळें? हय आतां प्रत्येक राष्ट्रपतीक हक्क आसता हय कितें की समजा खंयच्या एक न्यायालयान कोणाक दोशी थारोवन तांकां ख्यास्त फरमायली हय. जाल्यार ती मरे रद्द करपाची तांकां एक पावर दिल्लो आसता. हय कळ्ळें तुका? बलात्कार करप खून करप भुरग्याची हत्या करप हे तरेतरेचे गुन्यांव जाल्ल्या लोकांक मरे न्यायालयाक ख्यास्त दिता. कसली? मरणाची म्हणजे फाशीची शिक्षा दिता. राष्ट्रपतीक ती काडून उडोवपाची ताकद दिल्ली आसा म्हणजे घटनेक अधिकार दिल्लो आसा. अरे हिणें कितें करचें रे? कितें केलें? हिणें कितें करचें म्हळ्यार मरे फाटल्या 28 म्हयन्यांक मरे तिणें मरे 30 असली प्रकरणां मरे रद्द करून उडयल्या आनी आपल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत मरे तिणें 35 गुन्यांवांक शिक्षा जाल्ल्यो रद्द केल्यात. हो नवो विक्रम तिजो. म्हाका एक कळना दत्तू आप्पा, हे पुलीस राजकारणी लोक असलो पापांचो पयसो धरून आपले बायले भुरग्याक कशे पोसतात रे? तांकां मातूय भिरांत दिसना रे हो पापाचो पयसो आपल्या बायले भुरग्यांक पाप लागत म्हणून? आगो अमृत्या, पाप लागपाचो भंय आसल्यार ह्यो अश्यो गोश्टी घडटूच आसल्यो गो. ह्या जल्मान केल्ल्या पापाचे फळ खंय मरे बोसल्या फुडल्या जल्मान भोगचें पडटा. ना गो बाय हे तुजें सारकें न्हू. आगो फुडलो जल्म बी कांय आसना. ह्या जल्मान कितें करता पळय ते ह्या जल्मानूच मेळटा. आपल्या पापाची फळां मरे तेन्नाच भोगची पडटात. अशें तूं म्हणटाय. अरे चोरी करता पळय तेंचेच दीस बरे जाल्ल्यात मागीर तेंच्यांनी देवळां जावं घरां फोडूं नाजाल्यार सरकारी तिजोरीचेर हात मारूं तेंचेंच बरें चल्लां. जाण मरे दत्तू आप्पा मनशान मरे कश्ट करून पोट भरूंक जाय. आमी कश्ट करपी लोक रे.
आणि गोष्ट केल्यार रातची न्हीद बाब बरी पडटा. हे मत मरे तुझे गोष्टी हांव एकदम सारखें. तूं मरे पयशे कोणाचे चोर ना जाल्यार कोणाक नागय खंय फटींगपणां कर, डाके घाल, दरोडे घाल, कितें कर आनी पयसो भरपूर घेवन वरात गाडयो बिडयो घेवन भोंव. पूण तुका मरे न्हीद म्हणटा ती सारकी मेळना आनी तुका जेवणूय मरे सारकें मेळना. असल्या लोकांक मरे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आणि कसली कसली दुयेंसां चड आसता. आमी आतां इतली जाणटी जाली पूण असले बाबा टेन्शन आमकां ना. तुमकां सांगता, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. कष्टाचे फळ सदांच बरें आसता आनी पापां करता पळय ताचे मरे केन्ना ना केन्ना प्रायश्चित्त भोगचेच पडटा. लोकशाही.